भाव भयणो हांव जुसे मास्कारेन्हस तुमच्या मुखार घेवन येता म्हजो एपिसोड जो भेटयलेलो आसा आमच्या कलाकारांक। एपिसोडाचें नांव लिपलेले कलाकार। आयज तुमच्या मुखार घेवन येता एक लिपलेलो कलाकार जो परदेसांत रावन आपले पयशे खर्च करून कोंकणी पालका खातीर जायतो वावर केला। तो आनी कोणूच न्हय, सगळ्याचे वळखीचो शाहू अल्मेदा। जाल्यार मेळुया आजच्या कलाकाराक जो लिपलेलो ताचो वावर लिपोवन आसा। भोवतणी न्हय सगोट ताका वळखतात, शाहू अल्मेदा। बाबा कसा कसा बरो? म्हाका स्वता आमी साश्टी भाशेन उलयल्या बरें। साश्टीकार ताका लागून उलोवपाकूय बरें जातलें। सबब तुका चडांत चड देव बरें करूं। तूं कुवेटसून येयला आनी ह्या म्हज्या प्रोग्रामाक तूं मातशें म्हाका थँको दिला। हांव जाणा तूं बिजी, तुका टायम मेळना तरूय आसतना हे 20 मिनट्यो तूं म्हज्या सांगात सारतो म्हूण तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। सदां एक सपन आसलोलें सावूक म्हगे एपिसोडां हाडपाक, कारण ताजो जायतो वावर आसा जो लिपला। आनीक तूं म्हटलें हो लिपोवन कितें आहा तो चोरी तो आमकां दिसती पडटा यूट्यूबाचेर, पूण तेजे कोरण्यो आनी पालकार जाण तो वावर केलोलो तो लिपलो आहा, ताका लागून ताका हाडला। शाहू बाब तुका येवकार मुगेले हे लिपलेले कलाकार एपिसोडान। हे लिपलेले कलाकार एपिसोडान आमगे हेतू कितें की तुका कसलें स्ट्रेस आहा आनीक कोणाक भिवपाक गरज ना, रिलॅक्स जावपाचो आनीक थोडे क्वेश्चन आहाय तेजो आन्सर दिवपाचो। हे एपिसोडान म्हाका मॅनेजर लागना, म्हाका कोणागेली रिस्ट्रिक्शन मागीर कातूतले एडिटिंगाक तेसो कांय लागना। सो मुगे हेतू हो की हे पालकार तुवें वावर केला आनी तुगेलो वावर लोकां मदें पावलना, हे खातीर असले कलाकारां बरी वचोन हांव तेंगेली इंटरव्यू घेता। जाल्यार भिवपाक गरज ना, रिलॅक्स जावन बिंदास तुवें क्वेश्चन मुगे आन्सर करपाचो। मुगे पयलो क्वेश्चन 3 एकू पाटीन तुगे मायपाचें नांव कितें, तूं गांवान खुंयचो आनी ही तुका फर्स्ट टॅलंट तुवें केदोन नोटीस केली जी तुजे कुडींत आसा? एक्चुली हांव गांवान म्हाका जाणा आनी आमगे म्हज्या वाड्या नांव सांजांव मोळ, ओके। आनी मुजपाय पायचें नांव पेद्रू अल्मेदा आनी माय कायतान फ्रांसीस वाज, दोगांय सोंपलीं। पूण मुजपाय तियात्रीस तो पियानो बोटीचें काम करतालो। तो येत्री सदांच आपल्यागे तियात्र नाजाल्यार कार्नवाला हेळ तेगे चालू आसले। आनी ही आर्ट म्हाका दिसता म्हजो मायच भाव एक आसलोलो, तो बरो मावथ ऑर्गन वाजतालो। सो हांव आनी तो सदां टायम पास करताले, बेश्टें घुमट वाजोवन पेट वाजोवन। सो म्हाका दिसता तेजेर वरवीं म्हाका ही टॅलंट येयलो। पुर्वजांगे येयलो तुका अशें? हय, रगत आसलो म्हणून जाता न्हू? सारकें। शाहू बाब तुगेलें आज पासून कोंकणी पालकाचो वावर आज पासून तुगे प्रोडक्शन कितू केलें तुवें म्युजिकल शो कितू पासून केले? सगळे म्युजिकल शो हांवें 9 केले। तो निमणो जाला तो? लास्ट जाला तो देवान देणे दिल्ल्या पासून। हय। सो हो निमण मुगेलो, पूण हांवें बारेन दाखयले, कतार दाखयले, प्लस लंडन दाखयले। म्हणजे जायत फ्रेंडा हाटीन तेणें म्हाका हेल्प केलो हे भायल गांवांत दाखोवपाक ही टॅलंट। हय, बरें, हें एक बरेंपण। कित्याक तुगे फ्रेंड आहाय ते तुका ते दुसऱ्या देशान वयलो जाल्यार तुगे टॅलंट भायर सरता आनी असो फ्रेंड अजून पासून आहाय जे हेल्प करपी। कित्याक भायल गांवां तूं कितें पयस जोडटो खबर चडटो बोळसांत वचोवपा पडटाय। आनी हें मुगे भाशेन म्हाका दिसना हांवें केन्ना तियात्राचे पयस केला आनी कितें, बट माय प्लेजर। बरें देण तुका आनीक वालोर तुका थँक्यू आमच्या कोंकणी पालका पासो ते आनी आतांच्या भुरग्यांक म्युजिकल शो जालो कुवेट तेदोणा तुवें एक बायल एक स्टेजीचेर आपयली आनी आमगेले बाब घोस्पार क्रास्तोन जो कंपेरर आसलो त्या शोवाचो
ते बायले वर 2-3 उतरां उलयलीं ती आयकोन तूं रडों लागलो आनी तूं रडटा चोयन भितो फायली हांव आसलो म्हणटऱ्या म्हाकाय रडो येयलें. ते ओस्तोरेची काणी कितें तूं सांगशी? हांव सांगना, तूं सांगल्यार बरो. तूं हांव रुजारी तियात्रींक वाजता सणाय दर्फेन म्हाका वचों पडलें. हांव काडून सांडली तियात्र हिट तियात्र तो, आनी तो सोडून तो हावसफूल शो चलतालो. मे बी 80 शोज बा जायन हांव म्हाका कुयट वचपा पडलें आनी म्हाका दूख भोगली. मागीर कुयट वयतरी मागीर थिंग वयतरी डिफरंट कंट्री, डिफरंट एटमॉस्फियर, सगळीं देर बंद आनी कितें सामकें अनकम्फर्टेबल जालें. मागीर म्हाका सिरीस ना, कितू तेंपू सिरीस ना. मागीर ही बायल मेळ्ळी म्हाका आनी म्हणून हांव गेली आपूण तुका एक दाखलो आपल्या ऑर्गन आहा, तूं डिजपॉयंट जायनाका. आनी ते बायलेन म्हाका ती बेंगलोरची मारिना डिसिल्वा म्हणले तेन बायलेन म्हाका ऑर्गन दिलो. ऑर्गन दिलो आनी तूं तुगे टायमपास कर म्हणपा लागली. सो हांवें तो तेगे ऑर्गन घेवन हांवें जायत प्रॅक्टीस केली. थोडे घरान शो केले. सो ते उपकार म्हाका दिसना म्हज्यान कितले बरे ऑर्गन घेवपा जातले. तो तेन म्हाका दिलो उपकार काळजां उरलो. सो ते हांवें दिनवास आठयला स्टेज एंड आफ्टर 24 years. एकदम बरें काम तुगेलें. आयज काल उपकार केलो कोण मानून घेता आनी उपकार केलो मनशाकू कोण उगडास कोता. ते बायले तुवें उगडास कोण तूं आज सक्सेस जाला आनी ते व्हडले कॉन्सर्टाक ती बायले आपोवप म्हणल्यार तुजें व्हडपण. तुजे भाशेन हांवें जायत जाण बरें केलें कोण उगडास कोता. देखून तुका हें देवान एक काडीज दिलां तें तशेंच घेवन भोंव आनी चेंज जायनाका. शाहूबाब, आतां तूं फामाद जाला सगळे कोणेन वयत थिंगा शाहू बाबा आहा, जायत लोक तुजे उलयता. म्युजिकल शो तुवें खूंय बेरेन दाखयले, जायते कडेन दाखयले. आनी हे वेळार जेन्ना तुका सक्सेस मेळटा तेन्ना 2-3 जाण वॉट्सॅपाचेर वो फेसबुकाचेर तुजी गाणी घालूंक लागताय, तुजें नांव पिड्यार करूंक लागताय. त्या वेळार तुगे बिहेवियर कितें? त्या वेळार तूं ह्या मनशांक कितें सांगूं सोयता? स्टोरी आयकला ग्रेप्स आर सावर म्हणून. हय. सो तेसो आहा ब्रो. जेन्ना तूं त्या लेवलाचेर पावना जाल्यार आनी कितें करतलो? सारकें. सो तेका जात ते भाशेन ट्राय करतलो सकयल उडोवपाक. सारकें. बट एज लॉंग एज तूं तुगे डेडिकेट करता तुगे लायफ म्युजीक वो तूं बरें मनान लोकां मत चलता, तूं चिटर न्हू. सारकें. तूं लोकांक बरी भास जाप दिता. तूं म्हाका दिसना कितें रॉंग एश म्हणून. सारकें. तूं कितलो सकयल उडोव पण जाणाय न्हू सगळ्यांक कोणी जाणें. तूं एक मनशाक 10 मिनट उलयल्यार कळटा मरे मनीस कसो तो. सारकें. सारकें. आनी हेंच तुगेलें व्हडपण कित्याक तूं तें घेवन टेन्शन घेवन बसलो ना. तुगे वावर करीत रावलो. तुगे वावर करीत रावलो आनी करीत राव. कित्याक आनी जुजबाब सांगपा म्हळ्यार कुवेट जायत जाण तियात्रीस नांव सांगना पूण जाय जाण तेणी चिंतून देखून आसतना पोतून VCDची येतलें वो तियात्रांक आतां तेणी सोडलोलें 40 वर्सां वो 30 वर्सां सोडून आहले. तेंक हांवें पोतून VCDचे गायले, CDचे गायले, मुगे शोआंक गायले, गाल्फा वयले, लंडना वयले. सो म्हाका दिसता हांवें कितें आनी इवन म्युजीक केन्ना कोण मागयलें हांव मुगे सदां सापड कित्याक देवान एक गिफ्ट दिलोलो आमी शेअर करपाचो. न्यू भुरग्यांक गेलें कांतार रिलीज जाली हांव सदां शेअर करता. नाजाल्यार मुगे कोण फ्रेंड आहाय तांकां सांगता आनी कितें बरो वावर रावता सदां खावता बरी भाशेन आनी हे भुरगीं चोडटाय ते बरें जाता. सारकें. सारकें. तुजें सावबाब तुगेले स्ट्रगलिंगाक आनीक हे न्यू जनरेशनाक तूं कितें सांगूं सोदिता? मायन पायन सदां म्हाका सपोर्ट केलो. राती येवप पासून बांकाचेर बसून रावप तेणी आनी राती हांव उदक न्हांवता म्हळ्यार जेवण गरम करून दिवप. आनी आतां पोती बेगीन काबाताय. पयलीं 2-3 गरपा जाले ते येवप पासून मागीर पाय रावताली म्हाका. ते आतां म्हूण तूं बायल आहा, बायल सगळें सपोर्ट करता. हांव बेस्ट म्युजीक करता म्हळ्यार मुगे सगळे बायल करता. व्हेरी नायस. व्हेरी नायस. असो सपोर्ट आसूं जावो. हांव तुमगेर येयलें तेदो पासून सगळें तेंच करतालें वाडे आनी सगळें पेपर वर्क आनी कितें तुजो 50% न्हू 60% जॉब तें करता जाल्यार तुका बरो सपोर्ट. आनी तुका बायलेगे सपोर्ट ना यू आर नोवेर. हय. सारकें. आनीक ताकाय तें तियात्रीसपणाचें आहा आनीक बरें कांतार करता, बरें स्मायल तेजे घरांक जायत्या जाणांक तें बरें वेलकम करता. हें सगळें कोणूय नाल्यार कोणूय उलयतलें. हे आमगेलें न्यू जनरेशन जीं भुरगीं वयर सोदताय वो म्युजिशियन वो आमगे पालकार तुजे स्ट्रगलिंगाचेर कितें उलोवन वो हेंकां तूं एडवायस दिवपाक सोदता?
बरें काम करता ताका सदांचे क्रिटिसिजम हांच सारकें आनी तें हें करपा न्हू तें केन्ना घेवन बसपाना आनी चडशे ने भुरगे कोण येताय तांकां कोण चोडो कोण दिवपाना मुगे भाशेन तुका जाता कोणाक हेल्पींग हँड दी तेगे पाड गायनाका ताका कितें म्हणलें तो त्या वगत मोती घेवन तो लायफ टायमा तो रिग्रेट जाता कळ्ळें न्हू म्हणजे हेणें आपल्या म्हणलें आनी अशें करून जायत एग्जाम्पल आहाय आपल्या शाहून अशें म्हणलें त्या दोन आपल्या झुजीन अशें म्हणलें तसो सो तें तेंचे मोती उरता सो जात जाल्यार इनिशियल स्टेज आमी तांकां हेल्प दिवपा जावो आनी तो मुखार सरलो आमकां एक व्हडपण कित्याक आतां आमी मातशें मुखार गेले सो दुसऱ्यांक आमी हेल्पींग हँड दिवपाक जाय सारकें सारकें कोणाकूच इमर्जन्सी कसले इन्सिडेंट तुजे जाल्यार जे इमर्जन्सी तूं कोणा पावला ऑन द स्पॉट कोण येयलो आनी बाबा सावू बाब म्हाका आपल्या मातशें हेल्प कर रे म्हूण असो कसले इन्सिडेंट असो जायते आहाय पण नाव इट इज डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट पूण म्हाका तीन म्हजे मती येताय आतां सद्या एक म्हणल्यार मिलाग्रीस चांदोरागे तियात्र लिसांव चलतालो तो राती कडेन 9 आमगे म्हाका जाण आसलेलो तो येता आसतना ड्रामर एक्सिडेंट जालो तो तेणें त्या ड्रामरान तेसो वाजिलो नेक्स्ट डे 10:30 शो आसलेलो गोमंत भितर कितें मागीर तेणें म्हाका मातशें रिक्वेस्ट केलें मातशें तूं वाजीत काय म्हूण सो हांवें वचोन तो ऑन द स्पॉट विदावट प्रॅक्टीस ड्राम वाजिल्लें त्या शोवाक लिसांव तियात्र मिलाग्रीस चांदोर सेकेंड रुजार रॉड्रिगीसा येलो तियात्र एक घराक नांव दवरलें तेगे लीड गिटारिस्ट सदां डायगो म्हूण आसलो तो न्हिदोन उरलो कितें तो खबर ना लोक आख्खो कला अकाडेमी फूल जालो आनी मेन लीड तो वाजतालो आख्खो तियात्र मागीर रुजार म्हणटा शाहू कितें जातलें हांव तेदो मेन पार्ट वाजनासलो हांव बेश्टो रिदम वाजतालो ऑर्गनाची तो हांवें ऑन द स्पॉट सारको आख्खो गिटार कवर केलें गिटारा कवर केलो आनी तिसरो आमगे मिनीन मारिगे तियात्र हो बाजार चलता तेगे हिट तियात्र तो कुयट येयल्लो देरफेन तेगे म्युजिशनाक कितें विजा प्रॉब्लेम जायन ते येवपा जायना जालें ते मिनीन मारून म्हाका दोनी सुमार रिक्वेस्ट केलें आनी 4:30 शो बेगीन हांवें तेगे म्युजीक आयकोन आनी कितें करून हांवें आख्खो शो कुयट वाजिलो हो बाजार चलता मागीर मिनीन मारून स्टेजीचेर देखून सांगिल्लें तूं शो जालें पूण शाहून कांय दाखोवं ना मिस्टेक सारकें म्हाका सारको एका म्हणटाय मल्टी टॅलंट म्हूण देवाक आर्गां तुका असो टॅलंट दिल म्हूण शाहू बाब म्हाका एक सांग तुवें आज पासून कितू जाण म्युजिशनां बारा वाजयलां जे आज आमचे मुखार आसात आनी जायते जाण आज आमचे मदीं नाय पयलीं म्हणल्यार मेस्त्री जुजिनो मागीर जुजू सॅक्सोफोन मागीर डोगलास ट्रम्पेटर मागीर ट्रम्पेटर फॅली मागीर जॉन डेनोवियन ट्रम्पेटर मागीर मार्शाल म्हणलो ड्रामर काणकोणचो आनी अशें करून मागीर लोबो जाय म्युजिशनां बारा वाजिलां पूण चडशी तुका तियात्रा एक्सपिरियन्स चड आसलें न्हू तियात्रा एक्चुअली हांव पयलो स्टार्ट केलो ड्रामर क्रिस पेरिगे चेड्याक हांव ड्राम शिकलां एरोल पेरिकोडे ओके सो हांवें 5 बँडां वाजिलां द अल्टिमेट्स मॅजीक टच ह्युमन स्टेटस मागीर ब्लॅक लेस एंड द न्यूज हे 5 बँडां वाजिलें मागीर हांवें चिंतिलें म्हाका तियात्र सदां लायक आसलें सो हांवें चिंतिलें हांव तियात्रां स्टार्ट जाता म्हूण सो पयलोच हांवें फिलीप आल्मेदा सोयरी तियात्रा गायल म्हाका सो एक शो अजून म्हाका भायर मारलो म्हाका वाजूंक जायना म्हूण सोयरी तियात्रा फिल्पान दुसरो शो चान्स पडलो दाग लॉरीत रावाचो लॉरीनूय म्हाका एक शोवान अजून भायर मारलो म्हाका जायना म्हूण बट मागीर म्हाका लॉस जाली कित्याक हांव तेदो बँडांत वाजतालो हिंगाय आसतालो बँडांत ड्राम वाजतालो तियात्र आयडिया नासली पूण मागीर हांवें चॅलेंज एश घेवन हांव ट्राय केली आनी फिलीप आल्मेदा गेलें मागीर हांवें जायते तियात्र वाजिले मागीर लॉरी गेले जायते येन 5 दिसांनी 4 वर्स तरी हांव 5 दिसांक येन लॉरीगे म्युजिकल शो आयले वालो तुका साहू बाब मोगाळ पळयनारा न्हू शाहू भाशेन जायते आमचे लिपलेले कलाकार आसात ते कोंकणी पालकाक जायते योगदान दितात पूण कांय कारणांक लागून तांचो वावर फुडें वचोंक पावना क्रिटिसिजमाक लागून जायते जाण तकलेर हात धरून डिमोटिवेटेड जातात आनी फुडें पावना शाहू भाशेन एग्जाम्पल घेवन दुसऱ्याय कलाकारान ताकाय क्रिटिसिजम जायते आयले 2-3 तियात्रांक ताका वाजूंक जायना म्हूण काडलो पूण तरूय आसतना हिम्मत घेवन मुखार गेलो हें एग्जाम्पल ताणें तुमकां दिलां असले कलाकारांक हांवूय एग्जाम्पल दितां हांवूय एक तुमकां एडवायस दितां केन्नाच फाटीं सरो नाका तुजें कोश्ट फुडें व्हरत राव देव तुमकां सक्सेस दितलो शाहू बाब
म्हाका दिसता की हे मुगेले लिपलेले कलाकार एपिसोडान लिपोवन आसलोले जायते गूण म्हाकाय कळ्ळे आनी लोकांकूय कळ्ळे. म्हाका खबर नासली तूं ड्रमर म्हूण आनी क्रिस्पेरिल्ले चेड्या सांगाता तुवें ड्रमींग शिकलो म्हूण. सो होच म्हजो हेतू जे लिपलो आहा जे फ्रस्ट्रेशन आसा एक कलाकाराक कोण ताका दामून दवरला. एक कोंकणी पालकार जायते अशे कलाकार आहा बरो वावर केलो आहा तांकां बाळ्या कोण खूंय हाडून तांकां प्लॅटफॉर्माचेर व्हरोन नाय तांकां. त्या पासत हो एपिसोड हांवें केला आनी म्हाका स्वता हे एपिसोडा वरवीं साव बाब लोकांकूय कळ्ळें तुगे टॅलंट आनी तुमचे इमर्जन्सी कितल्या डायरेक्टरांक पावलो. देवान तुका असं टॅलंट दिलें आनी फुडाराक हें टॅलंट आनीक सक्सीड जावचें तेजेर बेसांव पडचें. तूं हें म्हाका थोडो वेळ दिलो म्हूण सावबाब तुका देव बरें करूं म्हणटा. हे एपिसोडान तुजें टॅलंट लोकांक पावलें म्हूण तुका चडान चड देव बरें करूं. कोवीड वचोन आनी जायते प्लॅन कर. आमचो सपोर्ट आहा तुका लोकांचोय सपोर्ट आहा तुका. थँक्यू जुजबाब. विवा कोंकणी. शाहू आल्मेदाचो यूट्यूब चॅनल आसा आनी हे यूट्यूब चॅनलान बरीं कांतारां आसात बरी देखी रितीची. हातूंत शाहू आल्मेदाचो म्युजिकाचो टेस्ट तुमकां गोमोन येतलो. विसरो नाकात ताजो चॅनल सबस्क्रायब करूंक. चॅनलाचें लिंक हांवें डिस्क्रिप्शनान दिलां. तर परत मेळुया असलेच एका लिपलेल्या कलाकाराक घेवन तुमच्या मुखार येतलो हांव परत. ते मेरेन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.